नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदि हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो ईमेल हॅक, रातभर ईमेलाचेर हॅकराचो ताबो, सकाळी खंय रिस्टोर, सायबर क्रायम करता चौकशी, कर्म करतल्याचो सोद। धारगळे सनबनाक खर विरोध, सरपंच पंच मिडिया मुखार, आदलो आमदार बाबू म्हणटा सनबन जायत मात पेडणेकाराक नाका जाल्यार नाका, सनबन व्हेन्यूचें काम नेटान। गोंयांत करप्शन वाडटा, दरेक गजालीक काडचे पडटा पयशे, कॅश फॉर जॉबाचे एजंट सरकाराच्या लागींचे एक्सपोज जातले, गोंयकारांक वाली ना, विजयाचो सणसणीत आरोप। कळंगुटे पोलीस स्टेशनार लैंगिक छळाची आसामाच्या टुरिस्ट चलयेची कागाळ फट, हेर राज्यांनी तिचे असलेच हॅबिच्युअल प्रकार, सीसीटीव्ही रेकॉर्डाचेर पोलीस सुटले। एक जानेवारासावन वेर्णा उद्देगीक वचून घेतले 29 प्लॉटांची पावणी, 20 उद्देगीक 9 कमर्शियल प्लॉट। आयडीसीचे ओपन हे पोर्टल लॉन्च, आता सगळे ऑनलायन। अंदूच्या वर्सा 7,500 मायज ड्रायव्हिंग लायसन्स सस्पेंड, 32,000 मायज जाणांचो रिपोर्ट येरादारी खात्याक, लायसन परत घेवंक ड्रायव्हिंग ट्रायल सक्ती। पोन्ने गोंया सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक 64 पाकिस्तानी गोंयकार गोंयांत, 3 ते 4 तारखेर गोंयांत पावपाची शक्यताय, पाकिस्तानात पीटीआयचे आंदोलन पेटिल्ल्यान कळाव। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो ईमेल हॅक, राती उसरा खंय ईमेल हॅक जालो, सकाळ मेरेन ईमेलाचेर हॅकराचो ताबो, सकाळी खंय रिस्टोर केला। गोंय पुलिसाचो सायबर क्रायम विभाग सध्या चौकशी करता। Some online hackers have hacked email ID of Chief Minister of Goa, Pramod Sawant. According to sources, for some hours, the email ID of CM was under control of the hackers, but later on, it has been restored back. Till now, Cybercrime Police has not received any official complaint, but after receiving this information, a preliminary inquiry has been initiated. It is expected that in some time, official complaint will be filed. But Cybercrime Police has started inquiring into that when this email ID was under control of hackers, any wrongdoing was committed using this email ID. Mukesh Kumar for Prudent. धारगळे सनबन नाका म्हूण पेडण्याचे कांय पंचायतीचे सरपंच पंच मिडिया मुखार, तेवटेन ईडीएमाचें काम नेटान चल्लां। कांय दिसा फाटीं सनबन धारगळे म्हूण आयोजकांनी पोस्टर आउट केल्लो, आमदार प्रवीणय म्हणटा नाका, आदलो आमदार बाबू म्हणटा गोंयच्या टुरिजमाक सनबन जायच, मात पेडणेकारांक नाका जाल्यार खंय नाका। दर वर्सा प्रमाण अंदूय सनबनाचे वेन्यू वयल्यान घे बोवाळ जालो। सनबन वागातोर सावन धारगळे व्हरता म्हूण आयोजकांनी पोस्टर आउट केल्या उपरांत घे बोवाळ, आमदार प्रवीणाचोय विरोध। दिसता हे जे पळय आयज हांगासर धारगळे करता तेजेर म्हाजो सारको ठामपणे विरुद्ध आसा आनी हांव धारगळेन ते करूंक दिवचो ना, कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेले आसा, हे डिसिजन घेतलेले त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना, आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्ले आसा की ते सनबन आनी धारगळे जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून। जेन्ना पळय सनबन तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा रस्त्यार येवन हो सनबन बंद करून दाखयतलो। मजगती पेडणेच्या कांय पंचायतीचे सरपंच पंच मिडिया मुखार, इव्हेंट आहा न्हू, आमी हर तरेन कितलो खोशी करून बंद करतले। ज्या अर्थी प्रवीण आलेकर आमकां सपोर्ट करता, त्या अर्थी इव्हेंट हो धारगळे जाता, त्या खातीर जिता कडेन मागता दोगूय आमदार एक जाय,
आणि तू इव्हेंट बंद करून दाखवायचा. सरकार करतात ते सरकारच्या विरोधात आम्ही वयचू ना. आता सांगलं तर विरोध करतो म्हणा. एक सांगते, सरकार फक्त राजकारणात आमका खंयतरी फाटी उडवू शकता. आमचा जर निजी जीवन आसा न्हू तेतून सरकार आमचे काय करू शकना. आम्ही जर रस्त्यार उतरू न्हू सरकाराक नामोहरम करपाची आमच्यान ताकद आसा. हे प्रकरणावयल्यान प्रुडंटान पेडणेचो आदलो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराक गाठलो. तो कितें म्हणटा पळयात. पळय, सनबर्न म्हणटा तो गोंयांत ईडीएम जाव चड करून नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे ट्युरिस्ट येवपाक जाय आनी ते आयले जाल्यार आमची गोंयची प्रगती, गोंयची आर्थीक परिस्थिती वाडू शकता. पण गोंयची संस्कृती टिकोवन असले कार्यक्रम जावपाक जाय. हे एक धोरण आमचें. आनी हांव मिनिस्टर आसतना हे अलाउड केल्लें, आमी केलो. पण तो खंय जावचो आनी खंय जावचो न्ही हे गव्हर्नमेंटान ठरोवपाचें. गव्हर्नमेंटान आनी दुसरें तेजें हें आहा की तेजें ड्रग्स मेळटा आनी हें मेळटा आनी म्हणून तें नांव पेड्यार जाल्लें आहा तेंचें. तेजे खातीर हे ड्रग्साचेर जें आहा पळय तेजेर एक्शन कोणें घेवप. ड्रग्स समज मेळटा जाल्यार फेलियर गव्हर्नमेंट न्ही. बरोबर. आणि अगर सनबर्न हे ड्रग्स विकता जाल्यार तेका ब्लॅक लिस्टान घालप. एकच म्हणणें की लोकांचो विरोध हा थंय आसतलो, कारण पेडणे ही माझी कर्मभूमी. पेडण्यासान आमी मुखार सरल्यात. एके वटेन हो सगळो विरोध आनी दुसरे वटेन ईडीएमाच्या कामाक सुरवात लेगीत जाल्या. रात दीस काम चलता म्हणून सुत्रां सांगता. प्रुडंटा खातीर साहिल नार्वेकर. गोंयांत करप्शन हिजबा भायर वाडलां. दरेक गजालीक पयशे. गोंयकारांक वालिना. सरकारान गोंय विकूंक काडलां. सरकार पक्षाच्या वर्करांनी नोकऱ्यो विकूंक काडल्यात. विजयाचो आरोप. नोकऱ्यो विकपी एजंट खंय सरकाराच्या लागींचे एक्सपोज जातले. आमकां आनी आमचे घराब्याक आनी बेटा सारकें व्हडलें आदलें ना तें आमकां दिसता की बेटा आमचो जो दसरो आहा तो खरेंच सत्याकी जिवीत जाता. गोंयान जे आज भशेन चल्ला, जे सर्वसामान्याक कांय न्याय, सगळे वस्तूक लांच दिवची पडटा, करप्शन वाडना आनी गोंयान गोंयकारपणाक वाव ना अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता बेताळूच आमकां पावल्यार आनी गोंय साल्वार केल्यार खरें. गोंय साल्वार करपाची गरज आहा. हो सरकार जो आहा तो गोंय विकूंक लागना. सगळे विकता. सरकार गोंय विकता आनी तांचे जे वर्कर आहात ते नोकऱ्यो विकतात. नोकऱ्यो विकपाचे बी उद्योग हो सरकाराक लागीं आहा आनी तो थोड्या दिसांनी मेळूं शकता. हाजे पयलीं गोंय साल्वार जावंक जाय, देव आमकां पावूंक जाय आनी आमकां बरी दिशा दाखोवंक जाय. कळंगुटे पुलीस स्टेशनार लैंगीक छळ जाल्ल्याची आसामांतल्या चलयेची कागाळ फट म्हूण मुळाव्या पुलीस चवकशेंत स्पश्ट. चली टायट आसतना खंय पुलीस स्टेशनार हाडिल्लें. जीएमसींत पाव मेरेन सगळें सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आशिल्ल्यान पुलीस सुटले. चवकशी चलतली. ते चलयेच्यो खंय हे आदीं हेर राज्यांनी अश्योच कागाळी आसात. A woman native of Assam has made allegation against some unknown police officer for sexually harassing in the premises of Kalangut police station. After her allegation, an inquiry was initiated in this matter, and according to police sources familiar with the inquiry, that this allegation is completely wrong because one call was received by Kalangut police about some fight at the beach. Then police brought some accused along with this girl, and she was in the drunk state. Since when she was brought to the police station until she was sent to GMC, every minute is recorded in the CCTV. Inquiry officer has checked almost all the CCTV footage and there is no corroborative evidence. But inquiry will continue till the final conclusion. But prima facie it seems that girl has made false allegation. According to police sources, she had made similar allegation against a cop in Mumbai also some times back. Police is also verifying that fact. Mukesh Kumar for Prudent. येरादारी खात्यान जानेर ते आतां मेरेन येरादारी नेम मोडपी 7,500 जाणांची लायसनां सस्पेंड केल्यात. SP ट्रॅफिक प्रबोध शिरवयकार सांगता. ट्रॅफिक पुलिसांनी खंय कायदो मोडटल्यांची 32,000 मायज जाणांची वळेरी येरादारी खात्याक दिल्या. SP सांगता
सस्पेंड केल्ली लायसनां परत घेतले जाल्यार परत ड्रायव्हिंग ट्रायल लागतली. सस्पेन्शनां धाडपाची सर्टन प्रोविजन आसा तीच आमी वायलेशन आसा पळय तातूंत सस्पेन्शनां धाडटा. फॉर एग्जांपल ओवर स्पिडींग, रेड लायट जंपींग, कॅरिंग ओवरलोड इन गुड्स कॅरेज, कॅरिंग पर्सन इन गुड्स कॅरेज, म्हणजे जे ट्रकां, टेम्पो, रिक्षा फाटल्यान जे एज अ लेबर ऑर बेत्याक बी वतना ते, युजींग मोबायल फोन वायल ड्रायव्हिंग, ड्रायव्हिंग व्हेकल अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल, मागीर विदाउट हेल्मेट आनी एक्सेस पिलियन रायडर. ह्या वर्साक आमी फ्रॉम जानेवारी 1, 2024 टू 39 सप्टेंबर 2000 ह्या पर्यंत आमी 32,536 लायसन्सीस MDL गोंयाक आनी जे कोण भायले कन्सर्न ADT म्हणजे असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट इश्युईंग ऑथॉरिटी तांकां आमी फॉरवर्ड केल्या ऑनलायन. ओके. सो 32,000 सद्या आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा ते कोतान गोंयाक RTOन आमच्या सगळ्या 7,536 MDL सस्पेंड केल्या. आनी ही जी लायसन रिन्यू करतना तुमकां हांव सांगता हांगा आमी एक हें म्हूण केलां कितें ट्रस्ट म्हूण तातूंत मॅन्डेटरी तांकां हाफ डे जावं 1 डे तांकां ट्रेनींग तांणी एटेंड करपा जाय. ती एटेंड केल्या की आमी एटेंडन्स कन्सर्न RTO आमी आनी RTOन मेळून हें केलें आसा आनी ते करतकच तांकां ती सर्टिफिकेट मेळटा आनी मागीर तांचें लायसन रिन्यू जाता. पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चलतना अकस्मात पुलाच्या खांब्यावेल्यान एक रॉड एके धांवते मोटारीचेर पडलो. ड्रायव्हर आनी प्रवाशी बऱ्यान साल्वार. गाडयेंत आशिल्ले टिचरीन प्रकार कितें तो सांगलो. कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक सांगल्यार ते खंय सुसेगाद. फ्लायओव्हराचें काम चलतना सकयल्यान यो वच करतल्यांचो सेफ्टीचो इशू. हांव म्हाजी ड्युटी सोंपोवन स्कुलांतल्यान हरमला वचपाक येतालें. वाटेर ब्रिजाचें काम चालू आसा सुकूर. आमची गाडी चलता चलता अकस्मात कितें तरी ठम्म जालें. पळयत जाल्यार ड्रायव्हराच्या मुखार ग्लास फुटोन रॉड भितर सरलो. आमी इतली भियेलीं की सांगपाचीच न्ही कितें काय म्हणून. पळयत जाल्यार तो रॉड ड्रायव्हराच्या सामको ग्लास फुटोन मुखार पडलेलो आसा. आनी होच रॉड जर ड्रायव्हराचेर पडलेलें जाल्यार दोगांयचें आज मरण जातलें आशिल्लें. कारण ड्रायव्हराक गाडी खंय चलप ती कळची नाशिल्ली. तो खंय तरी व्हरोन मोखता आशिल्लो. तेजे फाटल्यान हांव बसलेलें. म्हाकाय दुखापत किंवा मरण येतलें आशिल्लें. आनी म्हाज्या फाटल्यान ज्यो लायनीन गाडयो चलपी आसा वो सामको रोड बिजी. गाडयो 2 लेनांनी सोडलेल्यो असतात. ती फटाफटा सगळ्यो गाडयो येवन एकमेकाचेर मारून आज कितें घडटा आशिल्लें हें कोणाकूच खबर ना. पूण देवाचें उपकार की ताणें सगळ्यांचें लायफ वाचयलें. अशें पळयत जाल्यार आमी त्या कंपनीच्या मनशांक वचोन कामगारांक वचोन सांगलें. पूण त्या कंपनीचो मनीस 3 जाल्ली गजाल अजून पर्यंत कोणूच येवना. आपूण येता येता म्हणून सांगता. सगळो ग्लास फुटोन रॉड टोटल ड्रायव्हराच्या सिटार भितर गेल्लो आसा. आतां की हें जें कंपनीन काम घेतलेलें आसा हातांक तें काम बरे प्रिकॉशन्स घेवन करपा जाय. पूण ती ऑथॉरिटी आजून 4 जाली तरी ह्या स्पॉटार पावूंक ना. पोलीस पावले, मिडिया पावली तरी सुद्दां कोणूच हांगा दखल घेवपाक अजून पर्यंत त्या कंपनींतलो मनीस किंवा बाबा तांचो सुपरवायझर जावं इंजिनियर अजून पर्यंत ह्या स्पॉटार पावूंक ना. तुम्ही पळोवंक शकता जी गाडी आसा गाडयेचो आरसो आहा तो फूल डॅमेज जाल्लो आसा. सुदैवान त्या ड्रायव्हराचेर समज बशिल्लो तो रॉड जाल्यार एका रिस्पॉन्सिबल कोण ऑथॉरिटीन हे जितले बी लक्ष दिवचें अशी मागणी. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. सेंट झेवियराच्या 18व्या एक्सपोजिशनाक पाकिस्तानी गोंयकार गोंयांत. 64 जाणांची पहिली बॅच 4 ते 5 डिसेंबराक गोंयांत पावपाची शक्यताय. पाकिस्तानात PTIचें आंदोलन चडार पडिल्ल्यान तांकां विजाक कळाव जालो.
आतां इंडियन हाय कमिशनान तांकां विजा दिल्ल्यान गोंयचो मार्ग मेकळो. सेंट फ्रांसीस झेवियर हेंच्या रेडिक्साचें सद्या एक्सपोजिशन चालू आसा. 45 days लॉंग चलपी एक्सपोजिशन जे 21 तारखेर स्टार्ट जाल्लें आनी 5 जानेवारी पर्यंत चलतलें. हे खातीर आख्ख्या देशांतल्यान न्ही तर आख्ख्या वर्ल्डांतल्यान लोक येतात. फाटीं तुमी पळयलें युकेच्यान थोडे पिलग्रिम्स येयल्ले एक्सपोजिशना खातीर, तशेंच थोड्या दिसांनी पोर्तुगीजांतल्यान लोक येवपा आसा एक्सपोजिशना खातीर, तशेंच युएसांतल्यान सुद्दां लोक येवपाचे आसा. पाकिस्तानांतल्यान थोडे पिलग्रिम्स एक्सपोजिशना खातीर येवपाचे आसा. ते एक्चुली जे फिस्ट आसा त्या दिसा येवपाचे आशिल्ले, पयलीं येवपा आशिल्ले, पूण तेंची विजान थोडो प्रॉब्लेम जाल्लो कारणान तेंचे विजीट डिले जाल्ली आसा आनी ते बॅच वायज जातले. तेंची फर्स्ट बॅच आसा ती नेक्स्ट वीक म्हणल्यार गोंयान पावतली अशें आयकपाक येता. आमकां आयकपाक येता दिसपान की खूब लोक येवपा आशिल्ले, पूण विजाक थोडो प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान अरावंड 170 लोक गोंयान येतले म्हणून. आनी तेंची एक फर्स्ट बॅच आसा ती फुडल्या विकाक गोंयान येतली. तेंची जी फर्स्ट बॅच आसा तितून अरावंड 70 लोक आसतले, ते नेक्स्ट विकाक गोंयान पावतले. अशेंच खूब कंट्रींतल्यान लोक एक्सपोजिशन पळोवपाक गोंयान येवपाचे आसा. पिळगांवच्या शेतकारांनी मीन येरादारीचे ट्रक आडायल्या उपरांत शेतकार आनी ट्रक ऑपरेटर आमदारा मेरेन पावले. शेतां आशिल्लीं तशीं करून दिवची म्हणून शेतकार मागतात. कितल्या वर्सांनी खंय मायनींग सुरू जालां, आतां परत किजेलां नाका म्हूण ट्रकवाल्यांचो आर्गुमेंट. आमदार प्रेमेंद्रानी शेटयेची मध्यस्थी इश्यू सेटल करूंक यत्न चालल्यात. पिळगांवसावन मायनींग ट्रान्सपोर्ट करपी ट्रक थळाव्या शेतकारांनी आडायले. शेतां पिड्यार जाता म्हूण शेतकारांचो दावो. जमले आनी सगळे मेळपाक आमी आमदाराक गेल्ले. चंद्रकांत शेटी, प्रेमेंद्र शेट दोगांकून मेळ्ळा. आमी आमची कामगारांची कितें दुख्ख आहा तें आमी सांगलेलें आहा. आयज मायनींग 12 बंद आहा आनी चालू जाल्या. आतां 11 दीस जालो ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. तेन्ना अर्दे कामगार आहा ते NSP टू सारमनस ते बसना. तेन्ना सरकारान आनी आमदारान दोनूय लक्ष घालचें. फाल्यां मॅनेजमेंट कसले स्टेप घेवंक शकता. तेन्ना आमचो कोटाचो प्रश्न आहा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन आनी प्रमोद सावंता कडेन आनी दोनूय आमदारा कडेन मनांतसून मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हो ट्रान्सपोर्टाचो इश्यू सॉल्व करचो आनी कामगारांक आमकां कामाक भितून गेल्यांका न्याय दिवचो. ट्रक ऑपरेटर म्हणटा बंद पडिल्लें मायनींग आतां सुरू जाता, ताका आतां परत आडमेळी नाका. हांगासून तूं दिवशी जाल्यार ही पयलीं 30 शेतां गेली, आतां ही 90,000 आहा ती गेली, तळी गेली आमची आनी टोटली आमचे ते ST समाजाचे लोक. आतां आमी पावसान आमी ते भाजी करून खाताले, हे आमी तीच भाजी हाडून परत बाजाराक घालताले. ते जर आमचे आतां पट गेले जाल्यार आमच्या आनी थंय कांय ना म्हणून. त्या खातीर आमी ताका सांगता तो रस्तो तांकां दिला करता पळय दुसरो तो तांकां दिवपाचो ना. आमी आतां MLA आमच्या दोनांक मेळ्ळले आहा, तांकांय सांगलेलें आमचें कितें आहा तें. आनी सपोज जर तेंच्यान जबरदस्तीन जर तशें करून गेलो ट्रान्सपोर्ट, ताका सारमानचे गेटी भितर आमची 60,000 स्क्वेअर मिटर जागा ती ताका आमी कशी दिवचे ना. तर आमचे तेंच्यांनी सॉर्टअप करूंक शकता ते. जायना हें ना, सगळें तेंच्या हातीन आहा. आतां आमची पळय तेंच्यांनी सगळीं आतां नश्ट केल्लीं आहा. आतां आमकां आनी खावपाची परिस्थिती कांय ना. तें आमी सांगलें हाका ती शेतां आहा पळय आमची ती पयलीं आहा तशी आमकां करून दिया. आमदार प्रेमेंद्र शेट म्हणटा दोनूय गटांनी समजिकायेन उलोवप करून इश्यू सोडोवं येता. जो रस्तो पयलीं पासून आसलो त्याच रस्त्या वचून वाहतूक व्हरपाक लागून शेतकारांकूय लुकसाण तेंची भरपाई मेळपाक जाय अशा तरेचे सुवर्ण मध्य काडपाचो आमचो जो विचार आहा. ह्या लोकांनी दोनूय पार्टींनी आमकां सहकार्य जर केलें व्यवस्थीत रित्या हो सुवर्ण मध्य येतलो. आमदार चंद्रकांत शेटये म्हणटा दोगांय कडेन उलोवणें करून इश्यू बेगीन सुटावो करूंक यत्न. आणि त्यामुळे ते फुडें म्हणटाले आमी जेटी ब्लॉक करता. आज 11 दीस बंद आसा. सो तो सगळ्यांकूच त्रास, कंपनीकूय त्रास, आमच्या लोकांक त्रास. आतां दोनूय ग्रुपांचे जेन्ना आयकले कोणाकूच अशें त्रास करपाचे ना, फक्त तेंची डिमांड आसली. तांचो मेन डिमांड कितें आसलो, जे कामगार भायर आसत तांकां घेवपाचे. पण घेवपाचे कशें कॉन्ट्रॅक्टाचेर न्ही, परमनंट कॉन्ट्रॅक्टाचेर गेलो परत प्रॉब्लेम. आनी जे कोणाक जॉयन जावपाक नाका तांकां बरो सेटलमेंट करता. आमचो जो दुसरो ग्रूप आयिल्लो तेंची खंत कितें, काम आतां बंद आसा आमकां काम ना, फाल्यां कितें कंपनी आमकां कितके दीस बसून दवरतली. सो तांची रिक्वेस्ट कितें आसली, हाचेर सोल्युशन करचें आमी आमदारांनी मध्यस्थी एंड ट्राय टू फायंड अमिकेबल सोल्युशन. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 1 जानेवारासावन वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतले 29 प्लॉटांची पावणी. अध्यक्ष आलेश रेजिनाल्ड सांगता वेर्णाचे 20 उद्देगीक आनी 9 कमर्शियल प्लॉटांची पावणी जातली. मजगतीं IDCन ओपन पोर्टल लॉन्च केलें. IDC कडेन सगळे वेव्हार ह्या फुडें ऑनलायन. कंपन्यांनी ओपन पोर्टला वरवीं म्हायती दिवपाची, ऑफलायन कांयच जावचें ना. I'm making a statement today. We are making all lines online. There will be nothing taken offline.
Now this we are doing it. There will be some small hitches here and there. Like we have got out of the gel portal is still on. We have told them to put it off. They have not put it off. We are insisting that all these lines should be taken up on our portal. This was done to make this state more industrial friendly and ease of doing business, which was started by the Honorable Chief Minister. Now all this process was done in such a manner. It's not that we have not made mistakes. We could have made mistakes. We have corrected our mistakes. We have gone further. Again, we are open to some mistakes. So industries, associations and these bodies are always taken into confidence. So we started this first open source software which consists of details of exactly all the industries. What the industry produce, what is their who is the management, everything, all details. Now this portal has gone live almost on 10/11/2024. Today we are going to announce the 6th round of e-auction in Verna Industrial Estate with 20 plots. Along with this 20 plots, we are also putting out 9 commercial plots in different industrial estates also for allotment through e-auction mode. As per the IDC regulations, 90% of the land is earmarked for the industrial establishments and 10% of the land is earmarked for commercial enterprises, which can be hotels, restaurants, or any other shops that can service the workers or that can service the people who are coming to these industries. श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाचे कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंददेव गिरी महाराजाचो अमृत महोत्सवी भोवमान सुवाळो परवरे सुकूर पंचायत सभाघरांत जालो. सनातन संस्थेच्या रुपया महोत्सवी वर्सा निमतान ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मंत्री रोहन खंवटे, सनातन संस्थेच्या आध्यात्मिक फुडारी आनी वावुरपी आशिल्ले. की आता अशा प्रकारची विचारसरणी आणि हे सनातन नाव किती दिवस टिकणार. माझ्या मनात आलेला पहिला विचार, ते टिकावं ही भूमिका माझी, पण खरोखर कोणीतरी काळाच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहोच जाऊन या समाजाच्या उद्धाराकरता कंबर कसून उभा झालेला आहे हे बघून अंतःकरण आनंदानं भरून आलं माझं. हिंदू म्हणवण्याची सुद्धा लोकांना थोडी संकोचाची भावना निर्माण झालेली होती. सनातन म्हणणं हा तर त्याचा पुढला भाग होता. अत्यंत मोठा शंखनाद मी सर्वदूर पोहोचवेन आणि तो शंखनाद केवळ शंखनादा करता नसणार आहे तर तो हिंदू राष्ट्र साकारण्यासाठी असणार आहे. ही तर अत्यंत महत्वाची गोष्ट राष्ट्र आहेच. फक्त हे हिंदू राष्ट्र आहे याचा साक्षात्कार करून हिंदूंचं साम्राज्य साकार करण्याची आवश्यकता आहे. हिंदू राष्ट्र ते मागे पण होतं, आज पण आहे आणि पुढे पण असणार. एका गोष्टीची मागणी होती, एका गोष्टीची तयारी होती आणि ती तयारी म्हणजे काय, आपणाला सनातन बोर्ड स्थापन करायचं आहे. सनातन बोर्ड हा सनातन शब्द गेला गोव्यातून दिल्लीपर्यंत. आपल्या हिंदू धर्माकडे बघतो तेव्हा त्याला कोणी संस्थापक नाही आणि त्याची स्थापना कधी झालेली नाही. तो नाही असा वेळच नव्हता. हिंदू धर्म हा सनातन धर्म आहे. तो या अर्थाने आपला समाज झोपलेला आहे की झोपेचं सोंग घेतलेला आहे हे कधी कधी कळत नाहीये. तो निदान झोपलेला असेल तर तो बरा आहे की आपण त्याला उठवता तरी येतंय. पण कामं आहेत, ती कामं म्हणजे काशी मथुरा तो अभी बाकी है हे जे आपण म्हणतोय तीही कामं आपल्या हातून व्हावं ही सदिच्छा मी व्यक्त करतो. गोव्यातील 1000च्या पेक्षा जास्त मंदिरं ही तोडली गेली. आज ती रेकॉर्डवरती आहेत आणि ते रेकॉर्ड प्रतिकृती मंदिर आम्ही नक्कीच बनवणार आहे. आज आपल्या समक्ष परत एकदा मी उच्चार करतो की सरकारकडून हे प्रतिकृती मंदिर हे नक्कीच बनवलं जाईल. अशा उत्साही, प्रेरक व विद्वान साधूच्या 75वी निमित्त पूज्य स्वामी गोविंददेवगिरीजी यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन आपली निरामय आयुष्याची 100 वर्षे पूर्ण होत व शताब्दीचा तो सत्कार सोहळा साजरा करण्याचं भाग्य परत आम्हाला इथं गोव्यातच लाभो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. अभिमानान म्हणपा जाय की अयोध्या आमकां वचपाचो चान्स मेळ्ळो. मुख्यमंत्र्यान थंय आमकां सगळ्यांक अरेंजमेंट्स केले आनी सगळ्यांक घेवन गेले. सो आमी गेले. थंय भितर सरतकर देवळान भक्ती आशिल्लीच, पूण पळयता आसतना जे सॅक्रिफायसीस आमच्या लोकांनी जे सगळे जाण बसून थंय
स्थापना करपा खातीर जे इतले वर्सां लागली ते ह्या सरकारांतल्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ते करून दाखयल्या आणि थंय आमचे श्रीरामाचे थंय आमचे प्रतिश्ठापना जाली. हे पळोवन जो अभिमान जालो थंय खरें कळ्ळें की आमचे एक्च्युअली आतां वळख सुरवात जाल्ली आसा. आज भारत देशाक आडोवपाक कोण ना. तिळारी घाटार बस ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान बस आनी टेम्पोचो अपघात. बसींतल्या प्रवाशांक किरकोळ मार लागला. जखमीक उपचारांक बेळगांव हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात म्हूण कळटा. ह्या घाटांतलो रस्तो काबार जाल्ल्यान आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडेंट जायत असतात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.